समाजाचे आडनाव आरक्षणाचो गैरफायदो आणि जीपीएससी श्रेणी लावन क्रीमी लेयरांतलो एकलो ओबीसी असिस्टंट कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर जालो। 2 वर्सां त्या पोस्टार रावलो। कोणे तरी एकल्यान एक्सपोज केल्ल्यान विजिलन्स इन्क्वायरी जावन आता ताका घरा धाडला। साश्टीचे वैभव उल्हास नायकान फॅमिलीचे इन्कम दाखयतना गुड्डुलसांव केली। विजिलन्सान ताची केस एफआयआराक एसीबीक दिल्या। रिझर्वेशनाचो काय लोक कसो गैरफायदो घेतात ताचे हो प्रकार बऱ्यापैकी उदाहरण, आणि ते ज्युनियर स्केल ऑफिसराच्या रँकाचेर। कमर्शियल टॅक्साच्या असिस्टंट कमिशनराच्या पोस्टार काम करपी हो वैभव उल्हास नायक आता ताका घरा धाडला। जॉब मेळोवंक ताणें गुड्डुलसावा करून फॅमिली इन्कम सर्टिफिकेट दिला म्हूण विजिलन्साक कंप्लेन आयली। प्रोबेशनार आसतना ताचे आड चवकशी जाली। वैभव नायकान काणकोणच्या डेप्युटी कलेक्टर आणि सब डिव्हिजनल ऑफिसराक फटीचे एफिडेविट दिले। आपली फॅमिलीची वर्सुकी येणावळ 80,000 सकयल म्हूण ताणें इन्कम सर्टिफिकेट दिली। कमर्शियल टॅक्साच्या असिस्टंट कमिशनराचो पोस्ट ओबीसी खातीर आशिल्लो खरो, मात क्रिमी लेयरांत आरक्षण मेळना। वैभव नायकान फटीचे इन्कम सर्टिफिकेट दिला म्हूण सिद्ध जाल्ल्यान पर्सनल खात्यान ताका टर्मिनेट केलो। टर्मिनेशन ऑर्डर हाताच पडटात वैभवान बिडकी कवळ्ळी। प्रोबेशनाचेर आशिल्लो म्हूण थेट घरा गेलो, ना जाल्यार कितें कंप्लेन केली म्हूण एक्सपोज जालो। आरक्षणाच्या नावान अशे तरेचे जॉब उखलून आनी कितले जाण सरकारी जावंय जाल्यार सरकाराच्या राज्याक खबर तरी आसा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। प्रधानमंत्री मोदीचे कॅशलेस इंडिया मोहिमेक तेको दिला 70च्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या नगरगांव पंचायतीन। कॅशलेस वेव्हार करपी नगरगांव पंचायत 70तली पहिली आणि गोयची दुसरी पंचायत म्हूण सरपंचान दावो केला। 70च्या सामक्या गांवगिऱ्या वाठारांतली ही नगरगांव पंचायत कॅशलेस वेव्हार करपी 70तली पहिली पंचायत। गोंयांतूय चड पंचायती कॅशलेस वेव्हार करनात, मात नगरगांवच्या लोकां खातीर कॅशलेस वेव्हार करपाची नवी सुरवात पंचायतीन केल्या। हाऊस टॅक्स आनी हेर सगळे तरेचे टॅक्स आनी फी फारीक करूंक नगरगांव पंचायतीन इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन पयशे घेवप सुरू केला। आमचे जस्ट एक पयले पाऊल आसा कॅशलेस इंडिया कडेन। ही आमची जी नगरगांव पंचायत आसा ती 70तली पहिली पंचायत जावन आसा जी कॅशलेस कडेन एक पयले पावल घातला। तशीच नगरगांव पंचायत ही गोंयांतली आमच्या सेकंड पंचायत जावन आसा। हांगा हार्ड कॅशाचो कांयच संबंद ना, कोणत्या पीओएस ट्रान्झॅक्शन कॅशलेस जाता। कॅशलेस वेव्हार सुरू करपाची नगरगांव पंचायतीची देख हेर पंचायती आनी पालिका आनी सरकारी खात्यांनी घेतल्यार भ्रष्टाचाराचेरूय बरेपैकी नियंत्रण येवंक शकता। नगरगांव सावन प्रुडंटा खातीर महादेव जोशीचो रिपोर्ट। गोयचो गांवगिरो वाठार आसा तसो 5 वर्सां उरचो म्हूण गांवगिऱ्या वाठारांनी बिल्डिंगो बांदनाकात म्हूण बिल्डरांक सांगतलो म्हूण टीसीपी मंत्री विजय सरदेसाय उलयला। तो कुडका चर्ची लागच्या दोंगरार चालू आशिल्ल्या प्रकल्पाचे इन्स्पेक्शन करपाक गेल्लो। ताचे बरोबर आमदार फ्रांसीस सिल्वेराय आशिल्लो। असेंब्लीत ह्या प्रोजेक्टाचो बोवाळ जाल्लो। कुडका बांदकामाचे इन्स्पेक्शन दोगांयनी केले। आता खंय ते सुवातेचो रिव्ह्यू घेतले। हांवें असेंब्ली चलता तेन्ना हांवें विजय बाबाक सांगलें मिनिस्टराक, बाबा असो असो इश्यू आहा। हांवें म्हाजे डिमांड्सांचेर उलयलो। टावन एंड कंट्री प्लॅनिंगाचे डिमांड आहले, बाबा अशें इलिगल कन्स्ट्रक्शन हिंगा येवपाचें आसा, तूं सायट विजीट कर आनी कितें तुजें विजन आसा की तूं सायटीर यो जाल्यार तेन्नाच तुका कळटलें। आनी बाबा मिनिस्टर आमचे टावन एंड कंट्रीचे आमचे फ्रेंड विजय बाबा येयलेले आसा। तेणें पळयलां कितें आसा तें आनी लोकांक ताणें सांगलां, सगल्यांक आश्वासन दिलां हें आपूण कन्स्ट्रक्शन येवपाक दिवपाक ना। कितें तेका आसत जाल्यार तेका दुसरे सायडीन कितें हेल्प लागून करपाक जाता। तेणें प्रॉपर्टी घेयलेली आहा, दुसरे सायडीक आनीकूय इन्वेस्टमेंट केलेलो, आमी ताका हें करना। इश्यू असो आसा की हांगा एक टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग डिपार्टमेंटान 2 बंगले एप्रुवल दिल्ले आहा आनी अशें दिसता की हें जर एप्रुवल फुडें गेलें, ताका जर लायसन्स मेळ्ळें आनी कन्स्ट्रक्शन सुरवात जालें जाल्यार दीस कॅन इवन ब्रेक द फॅब्रीक ऑफ दीस एंटायर विलेज। दीस इज वॉट इज फियर्ड। आतां आमी मंत्री आश्वासनां खूब दितात, हावजानूय दितात की हें बरें बरें मागीर पळोवया, हांव तुजे थंय येता म्हणून। असेंब्ली काल सोंपल्या, हांव आज हांगा आयिल्लो आहा, सो हांवें म्हजें उतर राखिल्लें आहा पयलें। दुसरें म्हणल्यार हांगा पर्सनली येवन पळयतकर अशें दिसता की हिल स्लोप खूब आहा आनीक हो असो हिल स्लोपाचेर कसलीच बिल्डींग बांदूंक जायना। सो इट इनवॉल्व्स हिल कटिंग। Hill cutting permission, when we have inquired with the department, there is no hill cutting permission. So I feel that this entire permission has to be reviewed. This is my personal view and I will direct the department to review this. आमचो सरकार आहा तो is sensitive towards such matters. We will review this case entirely. And now I am also sending a word of caution to all
builders and developers that Goan villages have to look like Goan villages. We will not allow you just because कोण तरी मनशान खंय कलर केला म्हणून खंयी आमी construction allow करचे ना. We will be selective आणि दर कोण कन्सर्न मनीस आहा तो त्रासान पडला ताजें इन्वेस्टमेंट जर पेड्यार जाता जाल्यार एल्सवेअर वी कॅन लूक एट हेल्पिंग द पर्सन. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकर. घेऊया एक ब्रेक.